Yeah, yeah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Praise the Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So let's sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. स्वर्गीय बापा तुका आमी अर्गां दिता. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, जेजू तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्गां दिता. for another beautiful day in our life. वायचो दीस तुवें आमकां सोबीत फावो केलाय म्हूण We are ready to open our hearts आमी तयार आसा आमची काळजां उक्ती करूंक, to listen to your word, तुजें उतर आयकूंक, to meditate on your word, तुज्या उतराचो नियाळ करूंक and to put into action in our everyday life. आनी तेंच उतर आमच्या करणेन घालूंक आमच्या जिवितान आमी तयार आसा. Thank you, Lord, for the love that has been poured inside of us. बापा तुका आमी अर्गां दिता. तुजो मोग आमच्या काळजान तुवें ओतलाय म्हूण And with the help of the Holy Spirit, आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन we are sharing the same love with others आमी तोच मोग दुसऱ्यांक वांटता, through forgiveness बक्षणे दिवन and teaching everything what you taught us. आनी शिकोवंक दुसऱ्यांक जें तुवें आमकां शिकयलां तें. Thank you, Lord, for blessing each and every one of us आमकां हर एकल्याक तुवें आशिर्वादान भरल्या म्हूण तुका अर्गां दिता बापा. to be a blessing to the nation. आनी आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादीक जावंक तुवें आमकां तयार केल्या म्हूण तुका अर्गां दिता. As we are gathered in one accord, आमी हांगासर एकवटान एकठांय जाल्या. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या, we surrender ourselves to you. आमी समर्पण करता आमचें जिवीत तुका. You take complete control of this session. तूं सांबाळ करून घे ह्या सेशनाचो. You take complete control of our life. आमच्या जिविताचे तूं सांबाळ करून घे पवित्र आत्म्या. Prepare our hearts आमकां आमची काळजां तयार कर. for the supernatural manifestation. हें अलौकीक जिवीत आमचें आसा तें घडून येवच्या खातीर Thank you, Holy Spirit, पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्गां for दिता. opening our spiritual eyes, आमचे आत्मीक दोळे तूं उक्ते करताय म्हूण enlighten our spiritual minds, आनी आमचें मन आत्मीक तूं उक्तें करताय म्हूण so that we can discern की आमी समजूंक पावूंक the hope of your calling वो बरवसो तुज्या आपोवण्याचो in our life. आमच्या जिवितांत. Please take complete control of this session, तूं सांबाळ करून घे ह्या शिकवणेचो, of our vocal cords. आमचे उलोवणे, आमचे ताळो, We should not speak anything which is contradicting to the word of God, की आमी कांयच उलोवचें न्हय तुज्या उतराक आड येता तें, but only words of grace पूण फक्त तुजें कृपेचें उतर which edify others. जें आमकां बांदून हाडटा, तयार करता. We thank you, आमी तुका अर्गां दिता. we praise you आमी तुका in the दिनवासता glorious, हे वर्त्या नांवान, in the mighty name of हे Jesus. वर्त्या जेजूच्या नांवान Let's all God people say, आमी सगळीं देवाची भुरगीं Amen. म्हणया. आमेन. आमेन. praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So on the first day, पयल्या दिसा we saw आमी पळयलें how the Spirit gives life. कशें आमकां आत्मो जिवीत दिता. Correct? I पळयली mean, ना? your second day, my first day. आनी तुमचो दुसरो दीस, म्हजो पयलो दीस. Yesterday we saw काल आमी पळयलां how the Holy Spirit कसो पवित्र आत्मो helps us to transform our lives. आमकां आदार दिता आमचें जिवीत बदलूंक. We saw about 6 points. आमी 6 पॉयंट्स पळयल्या तातूंत. Okay, today आयज आमी the Holy Spirit is the Bible is teaching us पवित्र पुस्तक आमकां अशें शिकयता that we need to live in the Spirit आमी आत्म्यान जिवंक जाय and we need to walk in the Spirit. आनी आमी आत्म्यान चलूंकय जाय. Okay, everything is related to the Holy Spirit, हें सगळें पवित्र आत्म्याचेर धरलेलें आसा. and also we will study आनी आमी शिकुया how the Holy Spirit कसो पवित्र आत्मो helps us in praying in tongues, आमकां आदार दिता जिबेचें देणें and उलोवंक, then how he helps us in roaring. आनी कसो तो आमकां आदार दिता जिबेचें देणें उलोवन जाल्या उपरांत रोरींग, गर्जणां घालूंक आमकां शिकयता. We will practice that roaring as well. आमी तें गर्जणें प्रॅक्टीस करुया. आयज तयार आसात Okay. तुमी? Okay, let's go to Galatians 5:25. गलेशियन्स 5:25 वळ आमी पळोवया. If we live by the Holy Spirit, आतां तर आमी आत्म्यान जियेता, let us also walk by the Spirit. जाल्यार आमी आतां आत्म्यान चलूंकय लागया. If by the Holy Spirit, Say the next. we have our life in God, जरी तरी आमी पवित्र आत्म्यान आसा जाल्यार आमचें जिवीत देवासोवें आसा. let us go forward, आतां आमी मुखार या, walking in line, मुखार चलुया, our conduct
controlled by the Spirit. आनी आमचें चलप आनी आमचें मुखार वचप जावन दी पवित्र आत्म्यान सांबाळ केल्लें. So here it talks about two things. One is living by the Holy Spirit, ह्या स्क्रिप्चरान आमकां दोन वस्तू पळोवंक मेळटा. एक पवित्र आत्म्यान जियोचें and the other one is walk by the Holy Spirit. आनी दुसरें पवित्र आत्म्यान चलचें. These are two different things, not same. ह्यो दोनी कुशीन कुशीन वस्तू आसा, दोनी सेम नात. What is live in the Spirit or live by the Spirit? आत्म्यान जिवप म्हणल्यार कितें? दोन वस्तू आमी पळयतात न्ही, आत्म्यान जिवप आनी आत्म्यान चलप. सो आत्म्यान जियोचें म्हणल्यार कितें? Okay. Live by the Spirit means first you need to be filled by the Holy Spirit. आत्म्यान जिवप म्हणल्यार तुवें पयलीं आत्म्यान भरूचें आसा. When you're filled by the Holy Spirit, then only you can walk by the Holy Spirit. जेन्ना तूं आत्म्यान भरून आसता तेन्ना तूं आत्म्यान चलूंक जाता तुका. During Corona times, कोरोनाच्या वेळार we heard the news that we have to live with Corona, correct? कोरोनाच्या वेळार आमकां अशें आमचें चिंतप जाल्लें की आमी आतां कोरोनान जिवंक जाय. Which means what? That would be bread and parcel of our life. आनी हें अशें जावन आसलें आमचो एक उंडो कसो आमच्या जिविताचो, ताचे सगळें आमी जिवंक जाय आसलें, वय की ना? आमकां तेन्ना न्यूज काले आयकूंक आयिल्लो हे आतां केन्ना फिनिश जातलें म्हूण गुत्तना. येस नो? So in the same way, त्याच परी live by the Holy Spirit means आत्म्यान जिवोचें we म्हणल्यार need to be filled by the Holy Spirit, आमी पयलीं आत्म्यान भरूंक आसा. and our life should be controlled by the Holy आनी Spirit, आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याचें कंट्रोलांत आसचें अशें जावंक and जाय. Holy Spirit should be our bread and parcel of our life. आनी पवित्र आत्मो जावंक जाय आतां आमच्या जिविताचो उंडो कसो, एक पार्सल कशें आमच्या जिविताचें. See, that's what he says. If by the Holy Spirit we have our life in God. सो पवित्र आत्म्या सवें आमकां बापा सवें जिवीत आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. And walk by the Holy Spirit means आनी पवित्र आत्म्यान चलचें म्हणल्यार you need to go forward, आमी मुखार आतां चलचें आसा. progression in your life. Progression. Move आमच्या forward. जिवितान Progress. प्रोग्रेस जावपाक आमकां चलूंक आसा. So that's चलप what म्हणल्यार see. जाणा न्ही, चलून आमी मुखार वेता, वॉकिंग. We have our life in God. आतां आमचें जिवीत बापा सवें आसा. Let us go forward, आतां आमी मुखार या, walking in line, आमी एक लायनीन चलून our conduct की आमचे करणी controlled by the Holy पवित्र Spirit. आत्म्याच्या कंट्रोलान आसची. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. समजुचें? So that is two things. One is live by the Holy Spirit, एक जावन आसा पवित्र आत्म्यान जियोचें, and next one is walk by the Holy Spirit. आनी सेकंड जावन आसा आत्म्यान चलचें. भरून आसात आमी आनी चलना जाल्यार इट्स टू डिफरंट थिंग. सो आमी आत्म्यान भरून आसा म्हणटा तें वी आर इन द स्पिरीट, आत्म्यांत आसा, आनी आत्म्यान चलचें दोनी आमकां गरजेचें आसा अकॉर्डिंग टू दी स्क्रिप्चर. Are you filled with the Holy Spirit? सो आतां आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं आसा की ना? आसा? What is the proof? ताचें आमकां प्रूफ कालें आसा आत्म्यान भरल्या म्हूण आमी. Huh? फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट इट्स. No, not really. Fruit of the Holy Spirit will come when you walk by the Spirit or walk in the Spirit. आमकां कशें कळून येता आमी आत्म्यान भरल्या म्हूण? When you accept Jesus Christ as the Lord, God and Savior, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी सोडवणदार धनी म्हूण जेन्ना आमी मानून घेता, the Holy Spirit comes and dwells inside of you, पवित्र आत्मो तुमच्या भितर जियेता and He fills you with everything what Jesus had told you. आनी आमकां त्या वस्तूंनी भरून हाडटा जें जेजून आमकां दिलां पळय तें. That is the proof. हो जावन आसा प्रूफ. So, do you accept Jesus Christ as the Lord, God and Savior? सो स्विकारला तुमी जेजूक तुमचो सोमी धनी आनी सोडवणदार म्हूण? Praise God. देवाकार We are all filled by the Holy Spirit. आमी सगलीं पवित्र आत्म्यान भरलेलीं आसात. Now, people who doesn't filled by the Holy Spirit, they need to come and listen to the word, and they have to accept Jesus Christ. आनी जी कोण आत्म्यान आजून भरूंक नात आनी जेजू सवें येवचे, जेजूक स्विकारचो आपलो समी धनी सोडवणदार म्हूण, आनी तेन्ना ती पवित्र आत्म्यान भरून येतात. And then I will be filled with the Holy Spirit. आनी त्या उपरांत आमी आत्म्यान भरतात. Praise God. समजता? So now we are all filled with the Holy Spirit. Now we need to walk by the Holy Spirit. सो आतां आमी जेजूक स्विकार केल्या उपरांत आमी सगळीं आत्म्यान भरल्या, वय ना? पूण आतां दुसरें स्टेप येता आमकां आत्म्यान चलचें. So when you are filled by the Holy Spirit, okay, I can give you an example. I used to travel from Chennai to Mangalore or to Goa to train.
सो Okay. म्हजें उदाहरण दिता हांव ट्रॅवल जातालो चेन्नई सावन मँगलोर ओ चेन्नईतान How many of you have been traveled in the train? हांव विल बी Praise God. How many of you traveled in the train? तुमी कितली जाणां ट्रॅवल जाल्यान ट्रेनांत So you have about 18 to 20 compartments. सो 80 ते 80 टू 20 compartments, bogies. बोगीज आसा ट्रेनाचे पळयल्यात न्हय But that bogie is controlled by one engine in the starter. सो हे सगळे कंपार्टमेंट कंट्रोल जावन आसा एकूच ते कंपार्टमेंट जो जावन आसा इंजीन That's only one engine which is so powerful, can एकूच pull the 20 bogies at one point of time. सो हे एकूच इंजिनाचे कंपार्टमेंट असो जावन आसा उरलेले सगळे कंपार्टमेंट ते घेवन फोर्सान प्रेशरान ते घेवन मुखार वेता Not only that, तितलेंच न्हय but the engine supplies the current also to the compartments. सो आतां तितलेंच न्हय पूण हे इंजीन सगळ्या कंपार्टमेंटांक करंट पासून सप्लाय करता Praise the Lord. प्रेज गॉड And how this engine supplies all these things to the bogies or compartment? आनी कशें परी हें आतां हें एक इंजीन उरलेल्या कंपार्टमेंटांक कशें पूण हो पावर सप्लाय दिता If you watch the engine, there will be a kind of iron rod will be like that connected to the wire. सो तुमी पळयला आसतलें त्याच्या वयर एक आयर्न रॉड कशें आसता एक वायरी कनेक्ट जाता There is electrical wire will be there and this rod will be connected to the wire and it pulls the power from there and supplies to all the bogies. सो तुमी पळयलें आसतलें एक आयर्न रॉड कसो आसतलो वयर आनी जो करंटाच्या वायराक तो टच जाता आनी ते पावर घेवन उरलेल्या सगळ्या कंपार्टमेंटांक तो पावर दिता And it takes us to the destination where we want. आनी तशें करून आमचे जे आमी खंयच्या बोगीन आसा ते आमकां आमच्या डेस्टिनेशनान पावयता About 2 years I'm more than 2 years I'm traveling in train. सो आतां सुमार 2 वर्सां जालीं हांव ट्रेनीन ट्रॅवल जाता When I start at my when I start at the place I have to take the train, सो आतां ज्या सुवातेंचेर हांव ट्रॅवल जावंक जाय त्या सुवातेचेर हांव ट्रेन घेता no matter what happens, आनी कितेंय जावं I reach the destination for sure. कशाय पर्यान हांव ज्या डेस्टिनेशन हांवें सिलेक्ट केला त्या डेस्टिनेशनान हांव पावताच So in the same way, Holy Spirit is the engine which connects everyone and pulls us to the destination. त्याच परी जे ट्रेनीचें उदाहरण जें आमी घेतलां त्याच परी पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक तो पावर सप्लाय दिता आनी आमकां पावयता त्या डेस्टिनेशनाचेर आमच्या And he लायफाच्या is always connected to the Heavenly Father. आनी तो पवित्र आत्मो सदांच कनेक्ट जाल्लो आसता त्या वायरा बरी त्या रोडा बरी तो कनेक्ट जाल्लो आसता सर्गीच्या बापाक Yesterday we learned that Holy Spirit will not speak anything of his own, but he will listen everything from Father and Jesus and he lets us know everything. सो काल आमी शिकल्या पवित्र आत्मो आपले कांय उलयना पूण पवित्र आत्मो बापाचें आयकता आनी ते सगळे आमकां तो ट्रान्सफर करता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड So in the same way, त्याच परी Holy Spirit pulls us, leads us, guides us, controls us to the destination for each and every one of us. सो पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां तो पावयता देवान बासयलेल्या बासवणेचेर आमकां प्रॉमिसांचेर देवाचें जें कार्य आमच्या लायफान जावंक जाय त्या सगळ्या सुवातींचेर हो पवित्र आत्मो आमकां कनेक्ट करता You know God has a plan for each and every one of us. तुमकां खबर Where it is written? तुमी जाणा आसा की देवाक तुमचे सगळे येवजण आसा म्हण चिंतप आसा म्हण प्लॅन्स आसा खंय बरयलेलें आसा Jeremiah 29:11. सो जेरमाया 29 Correct? आमकां अशें God, सांगता only I know the plans which I have for you, the plans for prosperity, not for harmful. सो देवाचें उतर आमकां अशें सांगता की जेरमाया 29:11 की देवाक आमचे सगळे चिंतप आसा येवजण आसा प्लॅन्स आसा पर्पज आसा आमचें वायट करूंक न्हय पूण आमचें बरें जावंक Now the question is, आतां सवाल हें जावन आसा do you know what is the plan God has for you? सो आतां सवाल हें जावन आसा की तुमकां गुत्तू आसा की देवाचें येवजण तुमचे सगळे काले आसा म्हण Why? आमी जाणा Then who tells you the plan? सो कोण आमकां हें मेसेज दिता की We have कितें learned प्लॅन आसा म्हण in the book of Isaiah that your ways are not my ways. सो आमी आयजायाच्या बुकार आमी पळयलां देवाची वेज जावन आसा तशें आमचे वेज ना आमचे आसा तशें देवाचें ना Your thinking is not my thinking. आमचें चिंतप आसा तशें देवाचें चिंतप ना My ways and my thinking are much more higher than what you think. सो देवाचें उतर आयजायान आमकां अशें सांगता आमचें चिंतप आनी आमची येवजण देवाचें चिंतप आमचें खाली आसा पूण देव म्हणटा आपली येवजण आमचें चिंतप जायतें उंचलें आसा म्हूण So we are no match to God.
सो आमचे चिंतप देवाचे चिंतपाक मॅच पर्यंत सर Now how we will get the plans which God has for us? सो How? आतां देवाची येवजण जी आमकां आसा ती आमकां कशें समजून येतलें तुमकां समजलें सवाल कितें आसा तें Are you understanding? जेरमाया 29:11 म्हणटा देवाक आमचे सवे येवजण आसा आनी आतां आमकां सवाल तर केलो जाल्यार आमी जाणाव काय आमकां गुत्तू आसा कितें येवजण आसा कितें देवाचे प्लॅन्स आमकां आसा म्हण तुमी जाणा तुमी सगळीं जाणात कितें प्लॅन्स आसा म्हण पूण प्लॅन्स आसा म्हणटा न्हय सो ताका कशें सोद करचें कशें सोदचें प्लॅन कितें म्हूण देवाचो कित्याक देवाचें चिंतप देवाचे थॉट्स देवाचे सगळे प्लॅन्स आमच्या चिंतना परस उंच आसा वैगी ना सो आतां आमकां तर जाणा जावंक जाय देवाची कितें येवजण देवाचो कितें प्लॅन आमच्या लायफाक म्हूण कशें सोद काडचें Praise God. प्रेज गॉड Now, if you don't know, the Bible teaches us, the Holy Spirit will teach us. Go to 1 Corinthians 2:9. सो आतां आमी तर आतां समजून येता की आमकां गुत्त ना म्हूण देवाचें कितें येवजण आसा पवित्र आत्मो आमकां उतरांतल्यान दाखयता की देवाची येवजण आमचे सवे 1 कितें आसा म्हूण Corinthians 2:9. Go to KJV. तुमचे कोंकणी बायबलान तुमी हो स्क्रिप्चर पळयात But as it is written, अशें बरयलेलें आसा eye has not seen, दोळ्यांनी जें पळोवंक ना nor ear heard, कानान जें आयकूंक ना neither have entered into the heart of man, आनी जें कितें तुमच्या काळजान पर्यंत वचूंक ना the things which God had prepared for them that love him. The things which God prepared for them that love him. So, there are plans for us. तुम्ही वाचतात कोणी Huh? पवित्र पुस्तकीस अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना Take that. कानांनी आयकोंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतेल्यांक हालेलुया आयकलें तुमी कितें बरयलां काना दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना आनी काळजान पर्यंत वचूंक ना तें देवान सगलें पार्ट ऑफ द थिंग्स वीच गॉड हॅज प्रिपेर्ड फॉर देम दॅट लव देम देव कोणाचो मोग करता ह्यो सगल्यो वस्तू पवित्र आत्मो आमकां उगडासाक आमकां आमच्या लायफान आमच्या घडोवन हाडटा प्रेज गॉड So, what God has for you, सो जें कितें देवाक आमचे सवे आसा you cannot see, आमकां तें दिसना you cannot hear, आमकां तें आयकूंकूय even येना your heart does not know. आमच्या काळजाक पर्यंत ताचें गुत्त ना Now, see the next verse. But पूण God had revealed them unto us पण देवान हें आमकां उक्तें केलां by His Spirit. ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी It says God has, which means God has already told us. दुसरी ओळ वाच सिस्टर पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो शक्ती उगडप केल्यात कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गुण संगतीची लेगून सदना करता हां पयली ओळ आमी पळयल्या कानांनी आयकूंक ना दोळ्यांनी पळोवंक ना काळजान पर्यंत रिगोंक ना ह्यो सगल्यो देवाच्यो वस्तू देवान आमकां तयार केल्या ह्यो सगल्यो वस्तू कोण आमकां उगडापें करता हां पवित्र आत्मो उगडापें करता Praise God. प्रेज गॉड So, Bible says God has already revealed to us. सो पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता की आमकां ऑलरेडी तें रिवील केलां म्हूण आमकां उक्तें केलां म्हूण पवित्र आत्म्यान But there is one catch. By His Spirit. आनी हें उक्तें आमकां जालां ओन्ली थ्रू द पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां हें उक्तें जाता So, everything is given by His Spirit to us. सो आमकां जें कितें देवान आमकां दिलां हें सगलें पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां दिलां When we have fellowship with the Holy Spirit, जेन्ना आमचो संबंद आमचो एकवट पवित्र आत्म्या सवे आसतलो when we are filled with the Holy Spirit, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरून आसतली when we live in the Holy Spirit, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या सवे जी येता and when we walk in the Holy Spirit, आनी आतां आमी पवित्र आत्म्या सवे चलूंक लागता the Holy Spirit reveals the plan of God आनी आतां हें सगलें जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो देवाची येवजण आसा चिंतप आसा आमचे सवे तें आमकां उक्तें करता for us. Praise God. प्रेज गॉड Because for the Spirit searcheth all things, yes, deep
things of God. सो हो पवित्र आत्मो जावन आसा सगळें सोदून काडटा जें कितें देवाचें आसा हें पवित्र आत्मो सोदून काडटा आनी हें खंयचें वयल्या वयर न्हय डीप थिंग्स म्हणटा या द स्पिरीट सर्च इट द डीप थिंग्स हो आत्मो सोदून काडटा जें खोल जें लिपोवन आसा डीप थिंग म्हणल्यार गूट म्हणून या आमी ओके वी से मिस्ट्रीज जें कितें लिपोवन आसा जें कोणाकी समजून येना आमचें चिंतना उद्देश आमकां समजून येना हें पवित्र आत्मो आमकां सगळें जें खोल लिपोवन आसा हें सगळें आमकां उक्तें करता तेका लागून आमचो संबंद जेजू सोबे आसचो पवित्र आत्म्या सोबे आसचो आमकां भोव गरजेचो Praise God. प्रेज गॉड Can you know what God is thinking about you? तुमच्यान सांगूंक जायत काय देव आमच्या विशीं कांय काले चिंता म्हूण With our individual ability? No. पूण आमच्या आसतंगी आमकां आमच्या बळान आमकां तें चिंतप येतलें देव आमच्या सोबे कितें चिंता म्हूण But with the help of the Holy Spirit, yes. पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान तर आतां आमी हें चिंतप समजूंक जाय तर आमकां देवाचें पवित्र आत्मा आमकां हें उक्तें करता रिवील करता Because the same Holy Spirit कित्याक तोच पवित्र आत्मो who helped God to create the world देवान जे संवसार रचतना पवित्र आत्मो जें देवान उलयलें तें घडोवन हाडलें the same Holy Spirit who helped the prophets, वो तोच पवित्र आत्मो जो प्रवाद्यांक ताणें आदार केलो the same Holy Spirit who revealed the plans to Jesus, आनी तोच पवित्र आत्मो जायते देवाचे येवजण प्लॅन्स आहा तें जेजूक उक्ते केले the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead, आनी तोच पवित्र आत्मो बापाचो जेजूक मेलेल्यांतलो जिवंत केलो the same Holy Spirit who filled the apostles in the upper room, आनी तोच पवित्र आत्मो आपोस्तलांक उंचल्या रुमान ताणें पवित्र आत्म्यान भरले the same Holy Spirit is inside of us. आतां तोच पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता There's no change. कांय बदलू ना तोच There's पवित्र no आत्मो discrimination. आनी कांयच अंतर ना तातून Everyone are equal in the kingdom of God. सगळीं जाणां आमी एक समान आसा देवाच्या राज्यान It's not that I have more Holy Spirit and you have less Holy Spirit. अशें ना की आमकां चड पवित्र आत्मो आसा आनी तुमकां उणो आसा म्हूण सगळीं एक समान आसा देवाच्या राज्यान Everyone having the same Spirit. सगळ्यां कडेन एवरीबडी हॅज द सेम स्पिरीट सगळ्यां कडेन तोच पवित्र आत्मो आसा But that Holy Spirit operating in your life, it depends upon each and individual fellowship with the Holy Spirit. सो आतां आमी पळयता आतां आमी एक संदेश आमकां आयलो सगळ्यांच्या लायफान जेजूक जेन्ना आमी स्विकारता आमकां सगळ्यांक तोच पवित्र आत्मो दिला वय की ना पूण आमी पळयता ताच्या लायफान तो वर्ती कामां करता हाच्या लायफान तो उणें काम करता हे पवित्र आत्म्याचेर धरलेलें ना जो पर्यंत तुजो संबंद पवित्र आत्म्याचो कसो आसा त्या प्रमाणे तुज्या लायफान तो वर्ती कामां करता बट सेम पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक एक समान दिला So this is what filled by the Holy Spirit means. सो हेचो अर्थ जावन आसा की पवित्र आत्म्यान भरचें म्हणल्यार कितें पळय तें He teaches you everything तो आमकां शिकयता सगळें and now He helps you to walk in that part. आनी तोच आमकां आदार दिता आतां जें कितें आमकां तो शिकयता तातूंत आमी चलूंक Okay. What do you mean by walk in the or by the Holy Spirit? आतां हाचो अर्थ कालें जावन आसा चलप पवित्र आत्म्या सोबे म्हूण चलचें म्हणल्यार कालें We understood what is live by the Holy Spirit, filled by the Holy Spirit, we saw that. ते पयल्या स्क्रिप्चरान आमी दोन वस्तू पळयला फिलींग आत्म्यान भरचें आनी आत्म्यान चलचें म्हूण आतां आत्म्यान भरचें म्हणल्यार आमी शिकली जेन्ना आमी जेजूक स्विकारलो आत्मो आमच्या सोबे पवित्र आत्मो आमच्या सोबे आमच्या भितर आयलो वय की ना आतां दुसरें आमी पळोवया पवित्र आत्म्यान चलचें म्हणल्यार कालें What do you mean by walk in the Spirit or walk by the Spirit? कोणी सांगूंक शकता चलचें म्हणल्यार कालें देवाच्या सांग न्ही मायकार पवित्र आत्म्यान चलचें म्हणल्यार देवाच्या पुत्रा प्रमाणे वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड Walking. One answer. Okay. आणि कोणी आन्सर इट्स How do you walk? कशें आमी चलतात You have two legs. आमी कशीं चलून आयल्या वयर काला You take first step and then second step. You are not going like this, right? आमी एका पांयान चलून आयल्या काय दोन पांयांनी चलप म्हणल्यार कालें So in the दोन same पांय way, आमकां चलूंक जाय so in the same way, त्याच परी to walk by the Spirit or walk in the Spirit, आत्म्यान चलचें म्हणल्यार you need two things. आमकां दोन वस्तू जाय One is love एक पयलो जावन आसा and the next मोग one is repentance. पयलो जावन आसा मोग आनी दुसरो जावन आसा These are पश्चाताप करप. the two legs. Repentance. सो जेन्ना आमी आत्म्यान चलचें म्हणल्यार दोन वस्तू आमकां जाय पयलें जावन आसा मोग आनी दुसरें जावन आसा पश्चाताप करप म्हणल्यार मन बदलप ताका रिपेंटन्स म्हणटा Repentance helps you to change your thinking. हें पश्चाताप करप म्हणल्यार आमकां एक आदार दिता आमची चिंतना बदलूंक Love helps you to share with others. आनी हो मोग आमकां आदार दिता एकामेकाचो करूंक
These are the two main things we need to walk by the Spirit. ह्यो दोन वस्तू महान वस्तू जावन आसा आमकां आत्म्यान चलूंक जाय जाल्यार ह्यो दोन वस्तू महान जावन आसा आमकां एक जावन आसा मोग आनी दुसरें जावन आसा पश्चाताप करप या मन बदलप. Repentance is changing your thinking. That is one part. The next part is you should not do the same mistake again. पश्चाताप म्हणल्यार या रिपेंटन्स म्हणल्यार आमची चिंतना बदलूंक आनी चिंतना अशी बदलूंक की सेम मिस्टेक आमी परत्यान करचे न्हय म्हूण. I can change my thinking म्हज्यान म्हजें चिंतप चेंज करूं जाता and again I can do the same आनी म्हज्यान ते mistake again. आनी परत्यान म्हज्यान सेम चूक आदारूं येता. That is not repentance. हें रिपेंटन्स न्हय. Yesterday we studied about the example of David. काल आमी दाविदाचें एग्जाम्पल He repented about the sin what he committed. ताणें रिपेंट जालो ताणें मन चेंज केलें कितें पाप ताणें केल्लें पळय ताचेर And he also committed to God that I will never ever do it again. आनी ताणें देवाक अशी बसवणी दिली हांव हें परत्यान करचो ना म्हूण. Yesterday we learned from Papa as well. For 1 month he was receiving all nonsense in the TVs, correct? काल आमी बाबा जॉन्सनाचें उदाहरण आमी पळयलां And then he make a decision that I will never ever do it again. आनी ताणें तो निर्णय घेतलो हे चूक जें हांवें केल्या ती आनी हांव परत्यान करचो ना म्हूण. You know, he saw the TV and at the same time he read the Bible, but there is of no use. सो आतां जेन्ना टीव्ही पळयलें बायबलय वाचलें ताचो कांय परिणाम बरो जावन आयलो ना. But when he took the decision, पूण आतां जेन्ना ताणें निर्णय घेतलो everything started to change. सगळें चेंज जावंक लागलें. So in the same way, त्याच परी when you take a decision जेन्ना आमी निर्णय घेता that I will be walk or live by the Spirit हांव चलतलो पवित्रात्म्या उदेशी पवित्रात्म्या सोवे and walk by the Spirit, आनी हांव आत्म्यान चलतलो then your life started to change. तेन्ना आमचें जिवीत बदलूंक लागता. Praise the Lord. आनी ह्यो दोन Thank you, कीज आमकां Jesus. जाय उगडासतरात मोग आनी रिपेंटन्स. मोग ना जाल्यार आमकां रिपेंटन्सी करूंक जावचें ना वैगी ना. सो दोन वस्तू जाय आत्म्यान चलूंक जाय जाल्यार आत्म्यान भरचें म्हणल्यार आमकां सगळें आमी भरून आसा पूण आत्म्यान चलता नॉट नेसेसरी गरजेचें ना सगळीं आत्म्यान चलता म्हूण. कित्याक आत्म्यान चलप म्हटल्यार दोन कीज आमकां जे जावन आसा आमचे दोन पांये. ज्या परी आमकां चलपाक दोन पांये जाय त्याच परी आमकां आत्म्यान चलूंकूय आमकां दोन पांय जाय. ते जावन आसा आमकां मोग देवा सारक्याचो मोग आनी पश्चाताप करप मन बदलप. आनी मन बदलप म्हटल्यार रिपेंटन्स करप म्हटल्यार तूं आतां निर्णय काण घेता तूं डिसिजन काण घेता जे मिस्टेक हांवें केलां तें हांव परत्यान करचो ना म्हूण. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. Are you understanding? जीसस. समजणी येता गी समजता न्ही. Repentance is very important in our life. कोंकणी येता न्ही. Do you have a house? You have the house, right? तुमकां घर आसा. उदाहरण घेवया. रिपेंटन्स आमकां भोव गरजेचें आमच्या जिवितान. सो उदाहरण घेवया. तुमचें घर आसा न्ही. If you want to modify your house, तुमकां घर तुमचें आतां चेंज करूंक जाय मॉडिफाय so करूंक जाय. you will do or you call the architect. सो तुमीच करतली काय तुमी त्या मनशाक आपयतली आर्किटेक्ट. Why you are calling the architect? आतां तुमी कित्याक तो आर्किटेक्ट आपयता तुमी कित्याक करिना. Because there is a beam which the entire structure stands. सो तुमी ते मोडून तोडून तुमी रेनोवेट करिना काय कित्याक तुमी जाणा तुमकां भितर एक बीम आसता एक भाग आसतलो घराचो तो हाल्लो जाल्यार आख्खें घर सकयल वयली ना. सो तुमी ते स्पेशल मनशाक आपोवंक येतात. Only the architect knows that where is that beam. आनी ते आर्किटेक्ट जो आसा स्पेशली जो शिंकला ताच्या विशीं तेकाच गुत्तू आसा तो खंय आसा तो बीम. He comes and makes adjustment without touching the beam, so the house remains the same. आनी तो आतां येता आनी तुमचें पुरा घर मॉडिफाय करूंक कांय ते बिमाक हात लायनासतना उरलेलें सगळें टच करून आख्खें घर तुजें मॉडिफाय करून If दिता. we take that beam, the entire house collapse. आनी तो बीम जो आसा तो भाग जो आसा घराचो एक मदलो जावं खंयचो भाग तो तर आमी हात लायलो जाल्यार आख्खें घर कोसळून सकयल. In the same way, when you take repentance out of Bible, सो त्याच Bible of परी no use. त्याच परी जेन्ना आमी जे रिपेंटन्स घेता जे उतरां सवें ना जाल्यार आमकां कांय तेजो फायदो ना. And much more important, agape love. आनी चड करून आमकां गरजेचें तें जावन आसा अगापे लाव जो जावन आसा देवा सारक्याचो मोग. Because Romans 5:5 says, the love has been poured into our heart through the Spirit which God has given to us. सो चड करून आमकां जाय चड करून न्हय आमकां जायच तो देवा सारक्याचो मोग जो जावन आसा आमी रोमकाराच्या चिंटीन 5:5 वळ आमकां अशें सांगता की हो स्क्रिप्चर आमकां आमच्या काळजान देवा सारक्याचो मोग पवित्र आत्म्यान आनी आमच्या काळजान ओतयला. So,
we saw live by the Holy Spirit, सो आमी आतां शिकल्या आमी आत्म्या सवे जी येता filled by the Holy Spirit. आमी आत्म्यान भरून आसा Then we saw walk by the Holy आनी Spirit. आतां आमी पळयला आत्म्यान चलचें म्हूण Now we also saw how to walk by the Holy Spirit as well. आनी आतां आमी हेवूय शिकल्या कशें पवित्र आत्म्यान चलचें म्हणल्यार कशें So what you are now doing is you are giving your life आनी आतां तूं कालें करता की तूं तुजें जिवीत तूं देवाक दिता to Holy Spirit पवित्र आत्म्याक दिता so that the Holy Spirit can take complete control. आनी आतां हें सगळें शिकप तूं समजून आतां तूं निर्णय काण घेता तुजें लायफ तूं पवित्र आत्म्याक दिता आनी तुजें लायफ जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याक दिता पवित्र आत्मो तुज्या लायफाचो कंट्रोल घेता And He leads us आनी तो आमकां वाट दाखयता to the plan which God has for us. आनी आतां तो आमकां उक्तें करता वो वाट दाखयता जी देवाचें आमकां आमच्या लायफांत आमकां प्लॅन्स आसा येवजण आसा वो पवित्र आत्मो आमकां ती वाट आतां उक्ती करता वो आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा So now you go and spend time with the Holy Spirit आनी आतां जेन्ना तुमी वयता आनी पवित्र आत्म्या सगळें वेळ सारता and ask the plan for you. आनी तुमी विचार करता आतां पवित्र आत्म्याक आमचे सवे देवाक कितें प्लॅन आसा तो So you might think, brother, now I am 60, 70, 80 years old. आनी आतां तूं चिंतूंक पुरो आतां म्हजें वर्सां जालें हांव 70, 80 जालो आतां आनी कालें What प्लॅन I'm विचारचें what I'm going to do after learning the plans from the Holy आनी Spirit. आतां हांव आतां म्हाका कालें करचें आसा आतां हांव 80, 90 जालो म्हजें रिटायरमेंट जालें केन्ना टिकेट येता म्हूण गुंतना Always remember, Joshua and Caleb started at the age of 80. सो अशीं तर तुमकां चिंतना येता तुमी उगडासतना जोशुआ आनी कालीब तांच्या लायफाचें Age is not a matter. आमचें वय आमची वर्सां कांय मॅटर करना Your heart condition is matters to आमच्या God. कालसाची परिस्थिती इज वॉट मॅटर्स Are you willing to do? तुमी तयार आसा करूंक He can do wonders in your life. तर एका दिसान पासून तो कितें करचें आसा तो You can come to the retreat, तुमी रेतिराक येवंक पुरो get the blessing, तुमकां बेसामां and मेळून you can go and sit. आनी तुमी वचून बसूंक शकतात But you have to come, पूण तुमी get येवंक the जाय blessing, and you have to go out, reach out to others, and what you received here, you have to go and share. सो आमी आयलीं आनी बेसावां घेतलीं आनी घरा गेलीं म्हूण जायना आमी आयलीं बेसावांय घेतलीं आनी हेच बेसांव आतां आमी दुसऱ्या सवे वांटूंक आमकां भोव गरजेचें तें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें जें कितें आमकां मेळटा हें दुसऱ्याक दिवंक आमकां भोव गरज Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. थँक यू So जीसस we will saw some points, benefits about walking by or in the Holy Spirit. सो आतां आमी थोडे पॉयंट पळोवया आमकां कितें फायदो आसा तो आत्म्यान चलता आसतना Okay, write the first point. तो पयलो पॉयंट तुमी बरोवन काडात When we walk in the Spirit, जेन्ना आमी आत्म्यान चलता we will not fulfill the desires of flesh. जेन्ना आमी आत्म्यान चलता आमी कुडीची चिंतना कुडीचे आवंडे आमी पुरे करचे नात When we walk in the Spirit, we will not fulfill the desires of the flesh. जेन्ना आमी आत्म्यान चलता आमी कुडीचे डिझायर म्हणटा ते आवंडे जावन आसा आमी पुरे करचे ना मासा रक्ताचे कुडीचे फ्लॅश थिंकींग Galatians 5:16. हें बरयल्लें आसा गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16 This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. सिस्टर बरोवन जालें जाल्यार मातशें वाच पळय कोंकणीन 5:16 आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला ते जाला रक्ता मसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात परत्यान आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला कशी चला आत्म्या प्रमाणे ओके ते जाला रक्ता मसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात आयकले दादोशी सगळ्यांनी आयकले कसल्यो वस्तू रक्ता मासाच्यो रक्ता युअर फ्लॅश थिंकींग प्रेज गॉड So,
walk in the Spirit means your life is controlled by the Holy Spirit. सो आत्म्यान चलचें म्हणल्यार आमचें जिवीत आतां पवित्र आत्मो कंट्रोल घेवन आसा. When your life is controlled by the Holy Spirit, जेन्ना आमचें लायफ पवित्र आत्म्याच्या कंट्रोलांत आसा, automatically you will not fulfill the lust of the flesh. सो तुमकां हे रक्त मांसाचे वंडावणे चिंतू पासून गरज ना, कित्याक तुमी जेन्ना आत्म्यान चलता बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट फुलफिलींग. तुमी रक्त मांसाचे वॉट यू कॉल दॅट हाव टू से. सो जेन्ना आमी आत्म्यान चलूंक सुरू जाता, आत्म्यान जेन्ना आमी चलता, तुका चिंतचे पासून गरज ना म्हाका हें करूंक नाका, म्हाका तें करूंक नाका, तें ऑटोमॅटीक न्हय, बाय डिफॉल्ट. ओके, जेन्ना आमी झाड लायता, फळ येवचेंच आसा न्हय, तूं फळाचें चिंतिना. तुजें काम कसलें? बी रोयचें, झाड सांबाळचें. तूं फळाचें चिंता. सो तूं बी रोयलें, झाड आयलें, फळ येवचेंच आसा. त्याच परी जेन्ना तूं आत्म्यान चलता, तुका रक्त मांसाचे वंडावणेचे चिंतपाचे पासून गरज ना. बाय डिफॉल्ट तूं तें आनीक ध्यान दिवंकूच पावना. Praise God. Praise God. So, that's what we studied. Walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Flesh means everything based on your senses. सो हे रक्त मांसाचें चिंतप म्हटल्यार हे सगळे आमचे 5 जे आमचे सेन्सीस आहा, इंद्रियां चिंतप. वॉट डू यू कॉल सेन्सीस? भावना. ही भावना जी आमची आसा, त्या भावनाचे वयर जे आमचे निर्णय आसता, चिंतप आसता, ते आमी फुलफील करचे नात. For example, उदाहरण, you want to, Holy Spirit inspired you to pray in tongues. सो जावंक पुरो आतां तुमकां जाय पवित्र आत्म्यान तुमकां सांगचें की तुमी आतां जिबेचे देणे टांग्स करचे म्हूण. You started to pray in tongues. सो आतां तूं टांग्स प्रे करूंक सुरू जाता. 10 minutes you prayed. 10 मिनटां जालीं तुमी आतां टांग्स Your करूंक mind is not on your control. तुमचें मन तुमच्या कंट्रोलांत ना. It goes everywhere. तुमचें मन सगळ्याक भोंवता. And you say that I'm not interested in praying in tongues. Anybody experience that? आनी तूं आतां अशें चिंतप तुका I experienced a lot. आनीक हे टांग्स करूंक नाका. Initial days. I start to pray in tongues, 10 minutes, after that I get disturbed. सो आतां समजुया जेन्ना आमी टांग्स प्रे करूंक सुरू जाता, जिबेचे देणे आमी जेन्ना करूंक सुरू जाता, हे आमचें मन एम्प्टी आसता, ताचें कांय काम ना आनी हें मन सगल्याक भोवूंक सुरू जाता. ओगी ना, हांगा बसल्या पूण मन सगल्याक भोंवता. सो 5 मिनटां उपरांत तुमकां टांग्स करपाक मनच येना आनी तुमी ते टांग्स बंद करता. अशें कितल्या जाणांक अणभव जाला? हो, Praise God. प्रेज गॉड. But when you controlled by the Holy Spirit, पूण आतां जेन्ना तुमी आत्म्यान कंट्रोलांत आसा, doesn't matter your mind goes to New Zealand, Australia, US, doesn't matter. कांय परवा ना. आतां तुमचें मन आनी खंय भोवूंक गेलां जाल्यार You start praying in tongues, तूं टांग्स तुजे चालू आसता the tongues will automatically bring your mind in control with the word of God. आनी हेच टांग्स जेन्ना आतां तूं आत्म्यान कंट्रोलांत आसा, पवित्र आत्मो तुजो कंट्रोल घेता, तूं टांग करता आसतना खंयी तुजें मायंड वचूं, बाय डिफॉल्ट म्हणटा तशें होली स्पिरीट तुजें मायंड परत्यान बॅक तुज्या जाग्यार घेवन येता. So, first 15 minutes or 20 minutes is very crucial in praying in tongues. सो आपणाचे अणभव उद्देशी तो सांगता, पयलीं 15 मिनटां, फर्स्ट 15 मिनिट्स, फर्स्ट जेन्ना तूं टांग्स करूंक सुरू जाल्या उपरांत तूं आतां पयलीं 15 मिनटां तुका जायते कश्ट जातले. युअर मायंड वील गो रावंड एंड रावंड. But you cross that 15-20 minutes, पूण आतां जेन्ना 15 मिनटां तुवें क्रॉस केली, then you can go in hours. आतां तुज्यान वरां, The Holy Spirit will take complete control of your mind. कित्याक आतां पवित्र आत्मो तुज्या मनाचें कंट्रोल घेवन आसा. And always remember, when you pray in tongues, don't take mobiles and all. आनी आतां तुमी उगडासाक धरात, तुमी जेन्ना टांग्स प्रे करता तुमचो फोन काण घेवन तुमच्या सायडीक तुमी दवर नाकात. Take a paper or a book or a pen with you. तुमी एक पेन आनी बूक पेपर घेवन बसात. You will get lot of revelations. तुमकां जायते प्रकाशने येतले, रेव्हेलेशन्स येतले, Write it down. हे तुमी बरोवन काडात. Because we have a tendency that we will forget many things. आनी आमकां हे आमची टेंडन्सी आसा म्हणटा, आमच्या एक वॉट यू कॉल टेंडन्सी इन कोंकणी? Tendency is स्वभाव न्ही, टेंडन्सी अशें आमकां or we have character kind of a thing to forget everything. संवय अशी जावन आसा की आमकां विसरून पडटात आमी. वय ना, सकाळीं कितें उगडा सकाळी मनांत आयलें दनपार म्हणल्यार आमी विसरलीं. बरें जाल्यार, वायट जाल्यार घाटीक मान आसात. ओके, सो पवित्र आत्मो तुमकां रेव्हेलेशन दितलो, तुमी ते बरोवन काडात. I'll give you one more example in my life. तुमकां म्हजें हांव आनीक उदाहरण दिता. I am very addicted to the alcoholic. म्हाका सोरो पिवची जायती संवय आसली I have shared many times. Okay, now also I share, no आनी problem. हांवें जायते पावटी हें म्हजें गवाय हांवें शेअर केलां, सो आतां हांव परत्यान करता. During the Lent season, कोरेजमाच्या टायमार for that 40 days, 40 दीस we do some abstinence. आमी
what do you call? आमचो एक Fasting or Fasting. not eating non-veg. सिस्टम आमचो आसा वर्सांतल्यान 40 दीस आमी सारकी पवित. Everything I can control, but drinking, it's very difficult. सो हे 40 दीस म्हज्यान सगळें कंट्रोल करूंक जातालें पूण पिवचे हॅबीट म्हजे म्हाका कंट्रोल जायनासलें. So I took a decision. सो हांवें एक निर्णय काण घेयलो. For 40 days I will not drink. 40 दीस हांव आनीक तेका हात लावचो ना. I started at Ash Wednesday. आनी हांवें हें सुरू केलें एश वेनसडे You know दिसा. how long it lasted? तुमी जाणा हें कितले दीस पर्यंत हें चालू उरलें? हाफ डे. Not Good Friday, immediate first Friday of the Lent is finished. सो कंट्रोल म्हणटा तो पयले दिसा जेन्ना हांवें डिसिजन काण घेयलें ह्या कोरेजमांत हांव पुरा ड्रिंक्साक आनीक हात लावचो ना. एश वेनसडे दिसा हांवें तो निर्णय घेतलो आनी तुमकां सवाल केलो ताणें कितलो वेळ पर्यंत हांवें हें कंट्रोल केलें. तो म्हणटा पुरा टायम न्हय, फर्स्ट फ्रायडे येता म्हणल्यार पडलो. Ash Wednesday starting first Friday finished because तीन I दीस. was going according to the flesh. कित्याक अशें जालें? काले रिजन काले कारण अशें जावन पडलें. I should not drink, I should not drink, I should not drink. By the end of the day I go and have a drink. समजणी येता तुमकां जेन्ना आमी काले देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी सोदता पूण आमच्या बळान तर आमी तें करता. आमी तें दुसरें लायन वॉकिंग इन द फ्लॅश आत्म्याच्या कुडीच्या बळान आमी तें कार्य करूंक सोदता. आनी सेम भावान म्हणटा एक्सपिरियन्स केला, अणभव केला आनी त्या वर्सांनी उतर मेळच्या आदीं ताणें चिंतलें ह्या कोरेजमान हांव पिवचो ना. एश वेनसडे सुरू केलें आनी फ्रायडे म्हणल्यार तो पडलो म्हणटा पूण परत्यान पिवप केलें. तो म्हणटा त्या वेळार हें अशें घडलें कारण हांव कुडींत जियेतालो आनी चिंतालो म्हज्या बळान हांव हें बंद करता म्हूण. The best part is none of my family members knows this. आनी सगळ्यान बरो भाग जावन आसलो They म्हाका. thought I took fasting for 40 days of not drinking. समजून घेयात सगळ्यान बरो भाग म्हाका जालो त्या टायमार म्हणटा तो बरें जालें म्हज्या फॅमिलीक कोणाकी गुत्त ना हें अशें घडलां म्हूण. ती चिंता हांव 40 दीस फास्टींग केलां म्हूण ड्रिंकांतल्यान. Praise God. प्रेस गॉड. Now the same person आनी आतां होच मनीस from 2013 2013 2013 तावन till now आतां 2025 or जाली years to go, आनी फुडलीं वर्सां म्हणटा तो I never ever tasted a single drop of alcohol in my tongue. 2013 आयचो दीस पर्यंत म्हणटा हांवें ड्रिंक्साक आनीक हात लावना. How when I tried for 40 days, I could not even last for 2 days, and now I can do for more than 13 years now. समजून येता तुमकां. तो म्हणटा पयलें जेन्ना कोरेजम स्टार्ट जालें हांवें डिसिजन काण घेयलें हांव हें बंद करता म्हूण आनी तें डिसिजन जावन आसलें ताचें रक्त मासाच्या चिंतनाचेर फ्लॅश एबिलिटी आपणाच्या बळान तो करूंक सुरू जालो. 2 दीस पर्यंत ताका तें जावना. तिसऱ्या दिसा तो पडलो पूण आतां 13 वर्सां जालीं म्हणटा हांवें तें ड्रिंक्साक हात लावना आनी हें फक्त एकूच कारणाक लागून हें अशें घडून आयलें. तें जावन आसा हांव आत्म्यान चलूंक लागलो आनी जेन्ना हांव आत्म्यान चलूंक लागलो जे म्हजे डिझायर्स असले जे म्हजे उंडे असले वायट कुडीचे जे उंडे असले ते सगळे फाटीं गेले. That's because my life now is controlled by the Holy Spirit. आनी तें कारण जावन आसा कित्याक म्हजें जिवीत कंट्रोलान आसा पवित्र आत्म्याच्या. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. जीसस. हालेलुया. It's not that I will never have the desire. I have the desires. Sometimes also it comes. You are alone. You can go get a bottle and drink. No one knows. But that desires has been overcome by walking in the Spirit. सो अशें जावना की म्हाका केन्ना तशें चिंतप येवना तुज्यान इल्लेशें काण घेवन पिवंक जाता अशें चिंतप येवना अशें ना. चिंतप आयलें पूण हें चिंतप पासून पवित्र आत्म्यान म्हजें चिंतप कंट्रोलान घेतलें जेन्ना हांव आत्म्यान चलूंक लागलो पळय तेन्ना. आर यू अंडरस्टँडिंग? That's what Papa taught you yesterday. Romans 8:2 says that the law of Spirit of लायफ life Jesus has set me free from the law of Sin and death. sin and death. सो काल आमी जे परी शिकल्या 2 तरेचे नियम आसा ह्या संवसारांत आतां आनी जे एक्टीव आसा. सो हे नियम अशें आमकां म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 2 आमकां अशें सांगता. काल आमी शिकल्यान ताचेर द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीजस. जो नियम जो आत्म्याच्या जिविताचो आसा क्रिस्ता सवें आत्म्याचें जिवीत जे क्रिस्ता सवें आसा ह्या नियमान म्हाका सोडयलां त्या नियमांतल्यान जो नियम जावन आसा मरणाचो आनी पातकाचो. Praise God. प्रेज गॉड. So when you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the
flesh. सो जेन्ना आमी आत्म्यान चलता आमी आमच्या भावनांचेर आमच्या कुडीच्या चिंतपाचेर आमी आनीक ध्यान दिवंक पावना जेन्ना आमी आत्म्यान चलूंक सुरू जाता पळय तेन्ना. When you try to do with your own willpower, it will be difficult. आनी आतां तर हेंच कार्य आमी आमच्या बळान करूंक सोदता जाल्यार आमकां हें जावचें ना, इम्पॉसिबल. When we do with God's power, it's very easy. आनी जेन्ना आमी देवाच्या शक्तीन देवाच्या बळान जेन्ना हें आमी कार्य करता हें आमकां सारकें सोंपें इजी जावन आसा. Okay? Second point. दुसरो पॉयंट, When we walk in the Spirit, जेन्ना आमी आत्म्यान चलता we produce the fruit of the Spirit. आमी तयार करता आत्म्याची फळां. When we walk in the Spirit, we produce the fruit of the Spirit. सो दुसरो पॉयंट जावन आसा जेन्ना आमी आत्म्यान चलता आमी तयार करून हाडटा आमकां घडून येता देवाचे आत्म्याचे फळ. Go to Galatians 5:22. गलेशियन्स See, it's always continuous, okay? I don't go much detail because you would not get so much of time. So get 5:22. But the fruit of Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there no law. सो ही आत्म्याची फळां आत्म्याची फळां कालें जावन आसा ते गलेशियन्स 5:22 आमकां बरयल्लें आसा. कॅन यू रीड दॅट? आत्म्याचे फळ जेन्ना आमी आत्म्याचे फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सुस्निकाय. सिस्टर स्लो वन वर्ड सवकास एक उतार वाच. पूण आत्म्याचे फळ आत्म्याचे फळ फळ हें हें मोग, कितें ते? मोग, मोग, संतोष, संतोष, समाधान, समाधान, सुस्निकाय, सोसणीकाय, दयालय, दयालय, बरेपण, बरेपण, विश्वासपण, विश्वासपण, बळेपण, बळेपण, स्वादामण, स्वदामण, असल्या, असल्या सक्ती, सक्तेन, नियमशास्त्र लागू जायना. लागू जायना. ओके, सो हे लव, जॉय, पीस, पेशन्स जे आमी हांगासर वर्ड पळयला हे जावन आसा आत्म्याचें फळ. आतां एक सवाल आमी आमकां विचारया, हे फळ जे आत्म्याचें जावन आसा आनी लव, जॉय, पीस हें सगळें बरोवन आसा हें आमच्या लायफांत प्रोड्यूस जालें काय, उत्पन्न जालें काय हें फळां आमकां सवाल आमकां एक एकल्याक जावं ना जाल्यार आजुनूय आमी प्रोग्रेस आमचो चालू आसा आनी हर एक दिसा हो आमचो प्रोग्रेस ही फळां आमकां घडून येवचें म्हूण आनी ही फळां जावन आसा ही आत्म्याची मोग, संतोष, सोसणीकाय, बरेपण, दयाळाय एंड एवरीथींग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. हालेलुया. सो आमी जेन्ना घरा पाटी वेतेल्या ह्या आमी वाचूंक हर एक दिसा आमी वाचूंक आमकां भोव गरजेचें आनी ताचेर आमचो नियाळ करचें, चिंतप करचें आमकां गरजेचें. त्या दाळा आमकां कळून वी वील गेट टू आमकां कळून येतलें आमी आत्म्यांत चलता काय आमी कुडीन चलता पळय ती. Now you see, you have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So there are 9 things are there. Then why it is called fruit? It should be fruits, right? सो आतां आमी पळयात हांगासर ध्यान दिवया. सिस्टर कालें बरयल्लें आसा फ्रुट्स, फळां गे फळ. काय कालें बरयलां? Why not fruits? Why fruit? कित्याक फळां बरोवना? हां, Correct. But why it says fruit but not fruits? There are 9 things there. सो समजून घेयात. आय जस्ट ब्रिंग द अटेन्शन टू दॅट. जस्ट गिव मी वन. आय जस्ट Okay, ब्रिंग द okay. अटेन्शन. One minute, let them explain. समजून घेयात. तुमच्या बायबलान कालें बरयलां फ्रुट्स. आं, फळ. हांगा फळ. तुमचे कोंकणीन कालें बरयलां फळ. फळ म्हणल्यार एकूच फळ न्हय, तर हातून कितलें दिलां? लव, जॉय, पीस, पेशन्स, 9 वस्तू आसा, 9 थिंग्स. सो 9 आसा जाल्यार फळां जावंक जाय न्हय. आतां तुमी सांगात आसा जाल्यार आमी केदाळा काले सांगतात जॉय आसा पूण मोग म्हाका नाका, म्हाका जायना. संतोष बरीत म्हज्यान रावूं येता. आतां बाबा आमकां एक्सप्लेन करतलो. ओके, यू एक्सप्लेन. We have seen orange. आतां तुमी ऑरेंज पळयला, संत्र. Have you peel the orange outer part? तुमी तेजे You will स्कीन see काडला, about सोलला. 7, 8, 9 compartments. कितले स्लायसीस आसता ऑरेंजाचे भितर? Have you seen any orange without 1 or 2 compartments? तुमी केदाला पळयला एक ऑरेंज भितर एकूच स्लायस आसा, 2 स्लायस आसा. Everything will be there.
पुरा कंप्लीट. So in the same way, everything is comprises of one fruit. समजणी येता. Okay. So आता जेन्ना फ्रूट म्हणला हे ऑरेंज भावान आमकां उदाहरण दिला, एक्झाम्पल दिला ऑरेंजाचे. जेन्ना ऑरेंज आमी हातान घेता, कितले ऑरेंज घेता? एक ऑरेंज. पूण ते जेन्ना ओपन केल्या उपरांत तातूंत कितले स्लायसीस आसता? मोर दॅन वन. एका परस अदीक आसा, वय की ना? इन द सेम वे हे फ्रूट ऑफ द स्पिरीट आत्म्याचे फळ जावन आसा ते एका संत्रा बरी जे एकूच फळ आमच्या दोळ्यान दिसपाक एकूच फळ आमच्यान विचून काडूंक जायना. म्हाका एकूच शीर दिया हांव तेजेच पयशे दिता ना. तूं तें आख्खें फळ तुका जाय आनी हें सगळें भितर आमकां आसूंक जाय. तें उदाहरण आमकां पवित्र आत्म्याचें फळ आमी समजणी घेवंक. म्हज्यान विचून काडूंक जायना, म्हाका मोगो आसल्या पुरो म्हज्यान संतोश भरीत रावूंक जायना. सो इफ आय से जरी तरी हांव म्हणटा आत्म्याचें फळ हांव उत्पन्न करता, त्या फळान हे सगळें येवंक भोव गरजेचें. समजता? I want. सेम लायक Parts of the body, yeah. सेम लायक correct. आमची कूड. So if you miss one fruit, एक पर्यंत फळ one उणें part जालें, of this fruit, एक भाग, then it's not called the fruit of the Spirit. एक उतारी जे आमी बरयला एक भाग पर्यंत तर आमी उणो जालो आमच्या जे आमी घडोवन हाडूंक प्रोड्यूस करूंक जाल्यार ते आत्म्याचें फळ म्हूण आमी समजूंक जायना. Praise God. So when you start walk by the Spirit, you start to produce. You will start love. You will have joy. You will have peace in your life. You have long patience. You have gentleness. You have goodness. You have faith. You will be humble and you will be enduring. Everything will be there. समजता? If one is missing, then you are not walking by the Spirit. समजणी येता जेन्ना आमी आत्म्यान चलूंक लागता जाल्यार आमचे एक प्रोसेस. चलप म्हणल्यार प्रोसेस न्हय. वॉक मिन्स वॉट? नॉट वॉक फिनिश्ड. चलप पुरें जावना म्हणल्यार हे कंटिन्युअस चलप आमचें कंटिन्युअस प्रोसेस जावन आसा. चालूच कार्य जावन आसा, ताका फूल स्टॉप ना. सो एवरी डे वॉकिंग आमचें हें चलप चालू आसा. जेन्ना आमी आत्म्यान चलता हे प्रोसेस जेन्ना आमी कार्य करता ही फळां आमच्या लायफान उत्पन्न जाता. उत्पन्न रायट, गेटिंग प्रोड्यूस. आमच्या फांट्यांक ही फळां आत्म्याची उत्पन्न जावन येता आनी त्या वेळार आमकां विचून काडूंक जायना. जेन्ना तुजें कंटिन्युअस प्रोसेस आत्म्यान चलप चालू आसता ही सगळीं फळां तुका घडून येवंक गॅरंटीडली, शुअरली. Praise God. Understood? That is the second one. Third one. तिसरो पॉइंट. We'll go faster, okay? Time is running. When we walk in the Spirit, जेन्ना आमी आत्म्यान चलता, it is a walk without obstacles. जेन्ना आमी आत्म्यान चलता हें चलप जावन आसा आडखळ नासतना. When we walk in the Spirit, जेन्ना आमी आत्म्यान चलता it is a walk हें चलप जावन आसा without obstacles. कांय आडखळ नासतना. Okay? I'll explain to you. It's not that we will not have obstacles in our life. अशें आतां आमी जेन्ना हे पॉयंट दिला जेन्ना आमी आत्म्यान चलता हें चलप चालू आसतना आमकां कांय आडखळ जावची ना. पूण तुमी अशें समजू नाका, तुमकां हांव समजणी दिता की आमकां कांय कश्ट येवचे ना म्हूण हांव सांगिना, तुमकां समजयता, एक्सप्लेनेशन दिता. But that obstacle is taken care of the Holy Spirit. आनी हे जे आडखळ जेन्ना येतले हे होली स्पिरीट ताचे कॅर घेतलो, होली स्पिरीट सांबाळ करून घेतलो. Many a times we are making a mistake that we need to fight the battle. मस्त वेळार आमकां अशें कश्ट जेन्ना आमच्या जिवितान येतले आमी तें बॅटल आमचें झूज आमी फायट करचें आसा. But the battle is already finished by our Lord Jesus Christ and He gave us the victory. आनी आतां जे झूज आमकां आमच्या दोळ्या मुखार आयले पर्यंत जाल्यार आमी एक समजणी आमच्या चिंतनान, आमच्या मनांत, आमच्या काळजान आमी दवरूंक आमकां भोव गरजेचें की हर एक झूज जेजून 2000 वर्सां पयल्यान त्या खुर्सार तो आपूण जावन झुजला. We have to keep that in mind and we need to change our thinking. That's it, simple. आनी हे जे जेजून जें कार्य केलां 2000 वर्सां पयलें त्या खुर्सार हें कार्य आमच्या चिंतनांनी, आमच्या मनान हर एक वेळार आसचें आमकां भोव गरजेचें. If someone comes against you, we go and fight with them. आतां कोणी आमच्या विरुद्ध आयलो जाल्यार आमी वयता आनी झगडून येतात. And we miss our walk with the Holy Spirit. आनी आमी चुकता त्या वेळार आत्म्या सवें चलोवंक, वय की ना? But the Holy Spirit will teach you the battle is not against flesh and blood. आनी ह्या वेळार आमी जेन्ना कुडींत चलता आनी कोण आमच्या विरुद्ध आयलो जाल्यार आमी परत्यान वचून फायट बॅक करता, वय की ना? The battle is against the principalities, powers and evil places in the spiritual पूण आतां darkness. जेन्ना तूं आत्म्यान चलूंक लागता, पवित्र आत्म्याच्या सांगाता चलूंक लागता, पवित्र आत्मा तुका समजणी दिता हे झूज
तमासाचें न्हय पूण हें झूज जावन आसा आत्मीक वाठारान आनी हें झूज जावन आसा आत्म्या सोवें. So when someone comes against you, when you operate in love, you won that battle. Someone comes against you, when you operate in love, you experience that victory which God has given to you. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां जेन्ना आमच्या विरुद्ध कोणी येता आनी आमी तर मोगान ताचेर वी ऑपरेट बाय लव, मोगान आमी तर ताका जबाब दिता, ओ मोगान आमी ताका रिस्पॉन्स दिता, परत्यान जबाब दिता, जाल्यार आमी जिखले तें झूज, तें जें कोण आमच्या विरुद्ध आयलां पळय तें झूज दोळ्यांनी दिसतलें आमकां आमी हारता म्हूण, कित्याक आमी मोगान जी येता न्हय. कोणी म्हणटलो हांव इतलें एका वायट करता, हो काही म्हणना पिसो जाला दिसता अशें म्हणूंक पुरो वय की ना. पूण त्या वेळार जेन्ना तूं मोगान जी येतलो आत्मीक वाठारान तूं हें झूज जिखलो. It's like you are traveling in a highway. आनी हेचो अर्थ आत्मीक राज्यान अशें जावन आसा, तूं वर्त्या वॉट यू कॉल द ट्रॅव्हलिंग इन अ हायवे, तूं वर्त्या पावंड्यार आसा. No disturbance will be there. You can go at 160, 180, 190, 200. आनी तूं जेन्ना आतां ट्रॅव्हल जाता वर्त्या पावंड्यानसान तुका कांय डिस्टर्बन्स ना तुज्या Praise God. सरभोंवती. Thank you, Jesus. So, Hallelujah. what mistake we are doing when someone comes against us or anything happens, we go and fight against them and we miss the walk with the Holy Spirit, and then we go astray from the kingdom of God. पूण आमकां आतां उतराची समजणी नातल्या कारणांक लागून आमचेर कोणी विरोध येता, आमी परत्यान फायट बॅक झगडूंक वता, वायट उतरां दिता, जावं परत्यान आमच्या रायटाक आमी झगडूंक फुडें सरता, आमकां रायट जाय असल्या कार्यांत आमी उलटें तांकां कसलेंय आमचे इफ समबडी कम्स अगेन्स्ट अस, कोण आमच्या विरुद्ध आयलो जाल्यार आमी तर कांय वायट करूं ना. पयले सवाल आमचे हांवें कांय करूं ना, तूं म्हाका काले कश्ट दिताय, येस ओ नो. आनी वी आर थिंकिंग आमी अशें चिंता हांवें कांय वायट करूं ना जाल्यार तूं म्हाका अशें करून कश्ट कित्याक दिता. तोंड उक्तें करता आनी ही शब्द आमी जेन्ना उलयता, जे झूज आत्मीक वाठारान आसा आमी त्या झुजान हारता. पूण त्या वेळार तूं तर सोंसणीकाय, येस ओ नो, सोंसणीकाय दिल्या आत्म्याचें फळ, त्या वेळार तर तूं सोंसणीकाय धरिना, तुजें तोंड बंद धरिना, त्या वेळार तूं आत्मीक वाठारान तूं जिखून आसताय, तूं वर्त्या पावंड्यार आसताय. So if you see Joseph's and Daniel's life in the Old Testament, आनी आतां पोन्न्या करारान जेन्ना आमी झुजेचें जिवीत, जोसेफाचें लायफ आनी दानियेलाचें लायफ जेन्ना आमी पळयता, they operated in love and forgiveness. ते मोगांत आनी बोगसण्यान जियेले. And their life was like in highway, they're going higher and higher and higher and higher. आनी जितले ते मोगान आनी बोगसण्यान जियेले, तांचें जिवीत आमी पळयलां चॅप्टर वाचतना आमी जाणा तांचें जिवीत उंच 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 गेलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So we will find obstacles in our life, but Holy Spirit will help you to cross it in a simpler way. सो आतां हे समजुणी तुमी घेयात, जेन्ना तुमी पळयतात सगळें चलता तुमच्या जिवितान आडखळी गॅरंटीडली आसतल्योच, पूण जेन्ना ह्यो आडखळी येता, ह्यो आडखळ्यांतल्यान तुमी कशें उंच चलचें आनी कशें मुखार वचचें हो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दिता. जेन्ना आमी निर्णय काण घेता, आमी आत्म्यान चलतले आनी कुडीच्या वंडवण्यांक आमी कान दिवचें ना, ओ वील नॉट पे अटेंशन, वी वील नॉट वॉक इन द फ्लेश. Understood? Third point. समजले? Fourth point. We are protected when we walk in the Spirit. आनी आमची चवथो पॉयंट जावन आसा, आमची राखण जाता जेन्ना आमी आत्म्यान चलता पळय तेन्ना. We are protected when we walk in the Spirit. आमची राखण जाता जेन्ना आमी आत्म्यान चलता तेन्ना. So everyone use one particular scripture for protection. What is that? Psalms. Praise God. Psalms 91. आमचे कॉमन स्क्रिप्चर जावन आसा राखणेचें, प्रोटेक्शनाचें, तें जावन आसा Psalms 91. But do you know that entire Psalms 91 works on that verse number 1 and 2? पूण तुमकां गुतू आसा जें आख्खें Psalms 91 दोन वर्सींचेर धरलेलें आसा. ती वर्स जावन आसा Psalms 91ची पयली आनी दुसरी. If you don't follow verse number 1 and 2, आमी that 91 will not affect in your सो life. आमी Psalms 91 जावंक पुरो आमकां बाय हार्ट आसा. इफ आतां आमी तर विचार केलो जाल्यार तुमी Psalms 91 जाणा, सगळे हात वयर येतले, कित्याक ल्हानपण आमी तें प्रॅक्टीस करून आयल्या. मायक दिलो पुरा Psalms 91 वी वील से, बट आमी समजणी घेवंक जाय पुरा 91 Psalms 91 स्तोत्राचें 91 जे Psalms आसा हे पुरा एक दोन स्क्रिप्चरांचे धरलेले आसा. ते स्क्रिप्चर जावन आसा पयले दोन. हे पयले दोन तर आमी सांबाळ करिना, उरलेले आमच्या जिवितान आमकां घडून येता ते आमकां दिसचें ना. What is that? One first verse says, "Those who dwell in the secret place of Most High shall abide in the shadow of Almighty." हे पयली वर्ड जावन आसा दोज हू अबायड. जी कोण कोंकणीन मातशें वाचात न्ही तुमी?
Psalms 91:1. तुमकां बायबलाची गरज ना, बाय हार्ट जाणा तुम्ही. मायक घेयात. वाच वाच वाच. जो कोण परमन देवाच्या आश्रयांत रावता सिस्टर मातशें व्हडल्यान तांकां आयकून घेवन दी फाटल्यान. लायट इज ऑन नो. जो मनीस परमन देवाच्या आश्रयांत रावता जो कोण जो मनीस देवाच्या परमनाच्या आश्रयांत रावता खंय रावता? परमनात देवाच्या आश्रयांत रावता कोण तो? जो मनीस. जो अरे मनीस. एकलो. जो कोणी? देवाच्या आश्रयांत रावता ओके. तो Then I say of the Lord that you are my Lord, my आणि सर fortress. पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. हा खंय वस्ती करता? सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. सावळेंत वस्ती करता. तो सुरेशपराक म्हणता तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तू म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. जो कोण सर्वेस्पराच्या सावळेंत रावता तो मनीस म्हणटलो. दोज हू रिमेन अबाइड. Abide in the shadow of Almighty. I will abide, Lord, in the morning, but not in the afternoon and the evening. It won't work. आता समजता जो कोण देवाचे सर्वेस्पराचे सावळेंत रावता तो मनीस वय की ना. सो आतां आमी हे स्क्रिप्चर आयकलां पुरा लायफ फूल इयर्स वर्सांत रावन आमी हे आयकता. पूण आमी आतां जेन्ना हें मागणें करतना सकाळच्या वेळार एक पावट्यान आमी देवाच्या सावळेंत वस्ती करीत. उरलेल्या टायमांत खंय वस्ती करून आसा आमी. आनी अशें केलें ताणें तशें केलें कालें केलें हें केलें तें केलें वय की ना. देवाच्या सावळेंत आसात आमी त्या वेळार. पूण हें कार्य हें प्रोटेक्शन प्रेयर कोणाच्या लायफांत कार्य करून घडून येतलें जो कोण हर एक वेळार सर्वेस्पराच्या सावळेंत वस्ती करून रावता. समजणी येता. ताका लागून आमकां ब्रदरान कितें सांगलां जी कोण ती फर्स्ट 2 वर्सीस समजणी घेता आनी ताका सांबाळून त्या फर्स्ट 2 वर्सीस पाळो दिता. मिनींग कीप दॅट वर्ड. ते तुमी फर्स्ट 2 स्क्रिप्चरांचो सांबाळ करता देन ओन्ली त्या दळा तुमचे उरलेले तुमच्या जिवितान हे साम्स 91 उरलेले आसा ते आमच्या लायफान घडून येता. पूण आमचे मायंड आमचे चिंतप अशें जावन आसा सकाळच्या वेळार मागण्याच्या वेळार सावळेंत रावतात. उरलेल्या वेळार आनी खंय रावतात. प्रेज गॉड. Praise God. And the third verse, it starts surely in English. I do not know what it says in Konkani. तिसरी ओळ काले सांगता पयलें उतर. तो तुका निवारतलो. तिसरी ओळ. तिसरी ओळ. तिसरी वळ. हां. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. Surely. Then, after 3, it all the benefits which God is giving to you. सो इंग्लिशीन आमकां तिसरी वर्ड सुरू जाता शुअरली. खऱ्यांनीच खरें या गॅरंटीडली शुअरली. हे शुअरली म्हणल्यार उतर अशें जावन आसा तूं पयले 2 वळी तुवें सांबाळ केलो ते पयले 2 वळीचो उरलेल्यो वळी तुका शुअरली म्हणटा. हालेलुया. तो फर्स्ट 2 वर्सीस आमी तर सांबाळ करिना हे शुअरली जातले उरलेले. पयलो भाग करूं ना. ए शिकूना बी शिकूना उरलेले शिकूंक गेले आनी आतां फुडले लेटर्स बरोवंक आमकां जातले व्हडले नोट्स बरोवंक. ए शिकोना बी शिकूना सी सान तावन शिकल्या. ए काले म्हणल्यार गुत्तना बी काले म्हणल्यार गुत्तना. नाव यू कॅन रायट anything if you have not studied A and B. So studying A and B is very important, right? ABCD शिकताना A B शिकचे आमकां गरजेचें. A B तुमी केन्ना शिकोवंकू ना. आतां तुमकां हे नोट्स बरोवंक जातले. सो पयल्यो 2 वळी ज्यो A आनी B आसा त्यो तुमी तर करिना सर्वेस्पराच्या सावळेंत तर रावना. शुअरली उतार आमच्या जिवितान घडून येवचें ना. हालेलुया. So, understanding is very important when you study the Bible. Without understanding, don't study. सो जेन्ना आमी देवाचें Ask the help of the Holy Spirit, He will keep you understanding. जेन्ना आमी Okay? देवाचें उतर शिकता त्याची समजणी घेवंक आमकां भोव गरजेचें आसा आनी ही समजणी आमकां एकलोच मनीस दिता तो जावन आसा आमचो पवित्रात्मो. 5th point. 5वो पॉयंट. We receive power when we walk in the Spirit. आमकां शक्ती मेळून येता जेन्ना आमी आत्म्यान चलूंक लागता. We receive power when we walk in the Spirit. Yesterday we learned. आमकां शक्ती मेळून येता जेन्ना आमी आत्म्यान चलता तेन्ना. Power to proclaim the gospel of Christ to others. आनी वो शक्ती जावन आसा देवाचें उतर जेजूचें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक प्रगट करूंक.
power to come and share witness to Jesus. देवाचे आनी शक्ती आमकां देवाचे गवाय जावन मुखार येवन देवाचें उतर आमी आमचे जिवितांचे गवाय जाल्यार ते दुसऱ्यांक दिवंक Power to love others. शक्ती आमकां पावर आमकां बळ आमकां दुसऱ्यांचो मोग करूंक Power to forgive others. बळ आमकां दुसऱ्यांक बोगसणे दिवंक All these things you cannot do with your own willpower. You need the power of the Spirit. आनी हे हर एक कार्य आमच्या बळान करूंक जायना पूण आमकां जाय पवित्र आत्म्याचें बळ हें कार्य करूंक दुसऱ्याचो मोग करूंक बोगसणे दिवंक कालें करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो बळ जाय आनी तोच आमकां हें दिता आनी तेन्ना हें आमकां एफर्टलेस जाता Praise God. Understood? Praise So, we receive power when we walk in the Spirit. आनी आमकां हो बळ जावं ही शक्ती आमकां मेळून येता जेन्ना आमी आत्म्यान चलूंक लागता Sixth point. We are blessed when we walk in the Spirit. आमी आशिर्वादीक जाता आशिर्वादान भरलेली जाता जेन्ना आमी आत्म्यान चलता Do we blessed? Are we blessed or we are yet to be blessed? आमी आशिर्वाद जातलीं काय आमी ऑलरेडी आशिर्वादीक जाल्यांत But still, why those people who said I am already blessed could not see any manifestations in your life? पूण कालें कारण जावन आसा जो मनीस सांगता हांव ऑलरेडी आशिर्वादीक जाला म्हूण पूण कांय आशिर्वाद तांच्या जिवितांत तांकां दिश्टी पडोन येना Do you see? आतां आमी You say you blessed. Do डिफरन्स you पळयता see आमी blessings in your life? आमी डिफरन्स पळयला जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा हर एकल्याक जेजूचे कार्य उद्देशी आमी हर एकल्याक बेसांव आमी वी आर ब्लेस्ड म्हणटा आमी आशिर्वादीक जाल्या पूण वो आशिर्वादीक जाल्या आमी तोंडान म्हणटा ओके वी से विथ आवर वर्ड्स आमी तोंडान आमी सांगता आमी आशिर्वादीक जाल्या म्हूण पूण आमच्या जिवितान आमी हर एक वेळार आमी आशिर्वाद पळयतात कित्याक पळयनात कालें कारण Because we are missing to walk in the कित्याक आमी चुकता आत्म्यान चलोवंक Somewhere we are making mistake. खंय तरी आमी खंयच्या एका जाग्यार आमी सुवातेन आमी चूक आदारून आसा We might not know that mistake. जावंक पुरो आमकां गुतना खंय आमी चुकता ती It will be a one simple thing. हे एक सादें कारण जावन आसा Okay, I'll show you an example. There was one ship, एक शीप असलें बोट असलें व्हडलें and the technicians did many things. The ship never started. आनी जायते टेक्निशियन जायते प्रयत्न केले पूण तें शीप केन्ना बोट केन्ना चालू जावंकूच ना They bring best of the best technician. बऱ्यांतलो बरो टेक्निशियन ताणी हाडलो ते They शीप could not do anything. तांच्यांनी कांय करूंक जावना So they hired they get a local person who is in that place. आनी ताणी आतां व्हडले व्हडले टेक्निशियन हाडून सगळें ट्राय केलें कांय जावना पूण आतां ते जे लोकल जाग्याचेर जे लोक आसा ते लोकल लोकांक आपोवन हाडून He saw the entire engine ताणें सगळें इंजीन चॅक केलें and he went and tightened one simple screw. आनी ताणें वचून एक स्क्रू आसलो तो एकूच स्क्रू जो लूज आसलो तो टायट केलो The ship started to run. The engine started to run. व्हडलें शीप बोट स्टार्ट जालें So you might think that one simple thing blocks every blessings in your life. You don't know. सो इन द सेम वे त्याच परी आमच्या लायफांत आमकां व्हडलें व्हडलें आमी जाणाव पूण एक खंय तरी आमची अशी चूक जावन पडूंक जाता की आमकां ती गुतना आनी त्या कारणाक लागून आमचे देवाचे ब्लेसिंग बेसांव आमच्या जिवितान आमकां दिसून येना घडून येना So when the Holy Spirit reveals to you, make correction. आनी आतां ह्या वेळार जेन्ना तुजो संबंद पवित्र आत्म्याचो हें घट्ट जावन येता वो पवित्र आत्मा तुका आदार दिता त्या सुवातीचेर आमचे चुकीचे करेक्शन्स करूंक It might be a simple thing. The devil will deceive you. Oh, this. ते दिसण्यांक तुका ल्हानशें दिसत पूण तें ल्हानशें सैतान देंवचार यूज करून आसा आमकां फटोवंक But that is a blessing blocker. आनी तें जावन आसा आमचें बेसांव देवाच्या आमच्या जिवितान ब्लॉक जावंक कारण जावन पडटा So Holy Spirit knows everything inside out of you. सो पवित्र आत्म्यांक पुरा गुत्तू आसा आमच्या भितर कालें चलता तें Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. थँक यू Last point. आनी लास्ट पॉयंट तुमकां We receive life. आमकां जिवीत मेळटा We walk in the Spirit. आमी आत्म्यान चलता We receive life. We walk in the Spirit. आमकां हें जिवीत मेळ्ळां आनी आतां आमी आत्म्यान चलता So I came to the point where we started 2 days before. आनी 2 दीस पयले 2 दिवसां पयलीं हांवें खंय तें स्टार्ट केलें त्या पॉयंटाचेर हांव आतां एंडाक आयलां It is the Spirit that gives life. हो आत्मो जावन आसा आमकां जिवीत दिता Are you understanding everything related to 3 days teaching? आतां तुमकां समजणी आयल्या 3 दीस आमी कालें शिकल्यान ती So that there might be so many benefits when you walk in the Spirit. जावंक This पुरो is what I experience in my life. आमकां जायते फायदो आसा बेनिफिट्स आसा जेन्ना आमी आत्म्यान चलतना
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. The same Holy Spirit who is inside of you. आणि तोच पवित्र आत्मा जो तुझ्या भितर जी येता. Go to Romans 8:26. रोमन्स 8:26 आम्ही पळोवया. Go to AMP. So, to the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weakness, for we do not know what prayer to offer or how to offer it worthily as we ought, but the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमचे अस्कतकायेन सो आमकां अस्कत काय आसूंक पुरो वयगिना. इट्स अ न्यू कवनंट. पोरण्या करार सांगिना नवो करार. सो आतां आमचे अस्कतकायेन सो पॉसिबल आसा जावंक जाता. इट इज पॉसिबल आमकां अस्कत काय आसा म्हूण वयगिना. वय. कोणाच्यांनी म्हणूंक जायना म्हाका अस्कत काय आतां ना सगळें बरें आसा पळयतात आत्मा आसा न्ही. अस्कत काय आमकां आसतलीच आमच्या कुडींत आमच्या मनांत आमच्या आत्म्या आमच्या चिंतनांनी. पूण आतां आमच्या ह्या अस्कत कायेन काले जाता पळयात आमकां आत्म्याचो आदार आदार आतां आत्म्याचो आदार आमच्या अस्कत कायेन आमकां आत्म्याचो आदार पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. आसा. कित्याक कित्याक आनी कशें मागचें कितें आनी कशें मागचें ते आमी नेनाव. ते आमी नेनाव. सो जायत्या वेळार राव सिस्टर मातशें इल्लें सांगता. जायत्या वेळार आमी म्हणटा कालें मागचें म्हाका गुत्तू आसा, कालें करचें म्हाका गुत्तू आसा, कालें प्रेयर करचें म्हाका गुत्तू आसा. हर एक वेळार केदाळे आमी अशें चिंता वयगिना हांव जाणा म्हणटा आमी. बट आतां असोय वेळ आमच्या लायफांत येता कालें मागचें कालें सांगचें आमकां नेणाव आमी नोकळो. त्या वेळार पवित्र आत्मो ह्या अस्कतकायेन आपलें बळ आमकां दिता आनी आमच्या थ्रू आमच्या उद्देशी आपूण उलयता. सांग फुडलें मुखार वाच. नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. उतरांनी उसारूंक जायना. सो ही अस्कत काय आमची पयल्यान फर्स्ट थिंग आमी समजून घेवंक जाय. आमी अस्कत आसता आमकां उतरांनी हें उलोवंक की आमकां जायना म्हूण. तो आत्मोस आमचे खातीर तो आत्मोच आमचे खातीर ते आत्मोस ते आत्मोच आमचे खातीर आपल्या अस्कार उस्कारांनी आपल्या आस्कार उस्कारांनी विनंती करता. विनंती करता. कशी उतरांनी विनंती कशी करता तो अस्कार उस्कारांनी उतरांनी करता बरयला. ना पवित्र आत्मो आमच्या उद्देशी विनंती करताना उतर आसा की आस्कार सुस्कार अस्कार उस्कार आस्कार अस्कार आनी सुस्कारांनी आवाज हय आवाज उतर ना उतर बरयला. सो पवित्र आत्मो आमच्या अस्कतकायेन पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां उतरांनी मागणें करूंक जायना त्या वेळार पवित्र आत्मो आमच्या उद्देशी उतर नासतना आस्कार एक आवाज करून आमच्या उद्देशी थ्रू आज वो आवाज करून आमकां विनंती करता. समजल्यात. So here two things the scripture is talking. One is when you are weak, you don't know how to pray. आमी जेन्ना हांगासर दोन वस्तू आमी पळयता जेन्ना आमी अस्कत जाता आमकां गुत्तना खालें मागणें करचें म्हूण. Day before yesterday I said when you experience more temptation, you do not know what to pray or what to say, pray in tongues. सो 2 दीस पयलीं आमी जेन्ना शिकतालीं आमकां कितें उलोवचें कितें टांग्स करचें आमकां गुत्त नासलें. Now that time what happens? The Holy Spirit who is inside of you comes to your help and He prays on our behalf of us. And the best part is when the Holy Spirit prays, it will be yearnings and groanings too deep for utterance. हालेलुया. सो आतां आमी हांगा समजून घेतलां जेन्ना आमकां आमी अस्कत जाता आमकां आमच्या अस्कत कायन म्हणलां न्ही
आमचे अस्खतकायेन जेन्ना आमकां उतरना काले मागचें काले सांगचें उतर ना ह्या स्क्रिप्चरान आमी एक व्हेरी अटेंटिवली आमी पळोवंक जाय ह्या स्क्रिप्चरान ज्या मागण्यांचे जे आमी शिकता ते उतरांनी न्हय उतरांनी जेन्ना आमी अस्खत जाता पवित्र आत्मो येता आनी ह्या अस्खतकायेन आस्कार आनी सुस्कार बरयला हांगासर हे विदाउट फॉर डीप अटरन्स विदाउट द वर्ड्स उतर नासतना आस्कार आनी उस्कार हो जावन आसा तुजें ग्रोनींग लायक समजता हो असो आवाज कन रोरिंग कन ताका उतर ना हाका आमी रोरिंगय म्हणटा इन अदर वे ओके सो आस्कार सुस्कार कन म्हणल्यार उतर नासतना पवित्र आत्मो आमच्या उद्देशी आमचे सगळे विनंती करता बापा कडेन हालेलुया Praise God. See, we are speaking words. आता आमी उतर उलयता It's a kind of sound. हे जावन आसा एक आवाज येता तुमकां उतराचो Because you have the ability to interpret that sound, you can understand. कित्याक तुमकां आतां तें एबिलिटी आसा तुमकां ती सकत आसा आमी काले उलयता हें उतर काले उलयता तुमकां समजूंक In the same way, when you pray in tongues or you roar or groan, what happens is it's a sound, it's a word which you can't understand, but the Holy Spirit, Heavenly Father and Jesus understands. सो आतां जेन्ना आमी उतरांनी उलयता जेन्ना हांगा रावन जेन्ना आमी उतरांनी उलयता तुमकां ही उतरां समजूंक येता पूण जेन्ना हे उतर आमकां सांगता आमच्या अस्खतकायेन आमकां उलोवंक जायना तेन्ना हे टांग्स प्रेयर जिबेचे देणे आमी म्हणटा जिबेचे गिफ्ट आहा टांग्स प्रेयर आसा ग्रोनींग आहा रोरींग आहा ताका ओन्ली आवाज आसा पूण ते काले आवाजान कालें उलोवप जाता तें आमकां समजून येना पूण पवित्र आत्मो जेजू बाप हे समजता It looks like a sound, but it is word, but we don't understand. That's it. हे अशें आवाज येता पूण तातूंत उतर ना आमकां समजून येना Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, So, Jesus. what and all we studied, everything is through the Holy Spirit, and the Holy Spirit is going to do the same thing for us. आनी आतां आमी जें कितें शिकल्या हें टिचींग 2 दीस जावन पवित्र आत्म्याचें वो पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो हें कार्य आमी करूंक मुखार व्हरूंक Now, what we are going to do is, we are going to close the eyes. आतां आमी आमचे दोळे बंद करया We start to roar. आनी आमी हें गर्जन घालूंक सुरू करया Okay, remember, roaring is always war against the kingdom of darkness. हें जें आमी गर्जणे करून आसा वो आवाज करतली गर्जणेचो हें जावन आसा एक वॉर एक झूज जावन आसा काळोखाच्या राज्याचेर It might look foolish, हें दिसण्याक आमकां पिशेपण अशें दिसूंक फावो but what foolish for human mind, हें मनशाच्या मनाक जें पिशेपण अशें दिसता it is the wisdom for God. हें जावन आसा जाणवाय देवाच्या नदरेन Understood? Praise God. So, Praise God. that's what we are going to do, and you, not only now, you go and practice it in your house. आणि हे आतांच न्हय तुमच्या घरा पाठी वचून तुम्ही हे घरा कडेन बसून तुम्ही हे प्रॅक्टीस चालू Go करा. into the room and do it silent. You don't need to louder, then the next door neighbor will come. आणि तुमच्या रूमात They'll call the forest officers. व्हडल्या आवाजान करूची गरज ना तुमच्या सवकास आवाजान बसून Lion, तुम्ही ते tiger, करूंक bear जाता. and all is here. Please come and help. Okay, praise God. So close your eyes. We'll start for about 15-20 minutes and then we'll go for breakfast. Okay? Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Raba raba shi 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 ka ra ha ba 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 bo 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 to to raba 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 pa 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 shi shi o. From the spirit, from the belly, every shackles is broken. Every demonic activities has been broken. The devil cannot have any control over our life. We are in control of our life through the Holy Spirit who is inside of us.
Every lust which is inside of you, it has been taken out by the Spirit of God. Every act of jealousy has been removed in your life. Every stronghold which was built by the devil has been removed in your life. The new strongholds is building up right now. The spirit of anger is dethroned in your life. The spirit of lies has been taken out of your life. The Spirit of truth, the Holy Spirit, takes complete control. Someone are praying for their loved ones to be delivered. In the name of Jesus, right now, they are delivered in the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ. Come on. Every poverty has been broken in your life. Prosperity is started to come. You can experience God's prosperity in your life. Each and every word has been filled by the Holy Spirit. The war has started, but the victory is ours. We are fighting not for victory, we are fighting from the victory. We are fighting to keep everything which God has blessed for us. Every chains has been broken down in the name of Jesus. The Spirit is interceding for you. The Spirit is made supplication for you. You have been filled with love, joy, peace, patience, temperance. Every fruit of the Holy Spirit you have been filled. This is the time to experience the love of God in your life. Holy Spirit is revealing God's plan in your life. He is revealing everything to you. Surrender to Him. Submit to Him. Let Him take complete control.
I curse every demonic activities in your life. Holy Spirit is helping you to forgive a person which you couldn't able to forgive with your own self ability. Holy Spirit is bringing that person face in front of you. Pray for him, bless his family, bless his household, bless his children. Let the Spirit of God take complete control of their lives. Holy Spirit is revealing to you the correction which you have to make in one area of your life. You were trying to do everything of your own, but you fail again and again and again. But it is the Holy Spirit is now helping you to do everything in a simpler way. You have been set free. When the Son set you free, you are free indeed. 5 more minutes, come on. Let's pray in tongues for 5 minutes. Araba baba ba shishi karaha baba 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 ba horo bo 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 sha 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 ka sha sha da 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 ba heri bi 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 shishi karaha baba baba ba raha babo horo to ra baba baba shishi kalaha baba baba bo sha kalaha baba hara dara para poro to shakara baba ba shishi ka Heri bibi li bibi shikara haburu tu kara pa 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 hara bara ba shikala haburu du ba 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 hara ba 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 shikara haba ba ba kuru buru buru bu dara ba 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 shikara haba ba 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 kuru bala haba ba 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 shikara haba ba 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 heri bibi shikara haba ba 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Okay, इलेशे announcement तुमकां next monthचे retreats dates जावन आसा 18th November till 21 November, which is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 18th November 18 तारीख ती 21 तारीख पर्यंत नोव्हेंबराचे next month नोव्हेंबराचे retreats. Okay. You can write it down, बरोवन काढात तुम्ही. नेक्स्ट मंथाचे पोस्टर येतले पण तुम्ही डेट्स बरोवन काढात. तुम्ही ऑनलाईन कोण ऐकता त्यांना नेक्स्ट मंथ रिट्रीट जावन आसा मँगलोरान 18th to 21st November. प्रेज गॉड. ट्यूसडे टू फ्रायडे.
ओके आणि तुमच्या मोबायलांचेर कोणाक तुमकां अपडेट्स येना तुमचे वॉट्सॅप नंबर तुमी सिस्टर अनिताक नाजाल्यार तुमकां बूक आनी पेन हांगा दवरता हांगा टीव्हीच्या मेजार बूक आनी पेन हांगा दवरता तुमी तुमचे वॉट्सॅप नंबर तुमचें नांव आनी ओन्ली तुमचें प्लेस लायक फॉर एग्जाम्पल मँगलोर हांगा उल्लाल सो तुमी घालूंक जाता तुमचें नांव ABCD 1 2 3 4 उल्लाल आनी तुमचो नंबर ओके इल्लें एकूच नांव घाला खंयचो तुमचो गांव आनी तुमचे वॉट्सॅप नंबर ओन्ली आनी कारण जावन आसा तुमचे वॉट्सॅप नंबर घेवंक तुमकां हे पोस्टर्स अपकमींग रिट्रीट्स डेट्स केन्ना जावपाचे आसा केन्ना रेतीर आसा केन्ना कितें आसा तुमी तें बरोवन काडचें आनी तिसरें जावन आसा एक जालें नेक्स्ट मंथ रिट्रीट डेट्स दुसरें जालें तुमचे वॉट्सॅप नंबर हांगा तुमी बरोवन दियात आनी तिसरें जावन आसा तुमी अजुनूय तुमी कोणी यूट्यूबाचेर सबस्क्रायब करूं ना HIJCM जो मँगलोर कोंकणी जावन आसा HIJCM कोंकणी मँगलोर कोंकणी जावन आसा तुमी ताका सबस्क्रायब करात ह्या चॅनलाचें नांव जावन आसा HIJCM होप इन जीजस क्रायस्ट मिनिस्ट्री HIJCM कोंकणी तुमी टायप करात तुमच्या यूट्यूबांत आनी तुमी सबस्क्रायब करात अपकमींग रिट्रीट जे कितें तुमचे न्यू अपडेट्स रेतीर आमी सेशन्स चॅनलार घातलेले आहा ते तुमच्या मोबायलाचेर तुमकां यू विल गेट इट ओके आनी गोंयचो चॅनल आमचो FIJCM गोवा आसा F आसा ओके मँगलोर HIJCM कोंकणी गोंयांत HIJCM गोवा FIJCM गोवा सॉरी गोंयचे F आनी इन्फो चॅनल जावन आसा आमचो इंग्लीश रेतीर जाता इन्फोचेर तो जावन आसा FIJCM इन्फो INFO सो हे तुमचे चॅनल मँगलोर कोंकणी गोंयचे कोंकणी आनी इंग्लीश इन्फो चॅनल ओके डिफरन्स आसा गोंयचे कोंकणी HIJCM गोंयचे कोंकणी FIJCM गोवा ओके आनी तुमकां समजू ना तुमी सेशनान वचून रिवायंड मारून आयकात तें रिकॉर्ड जाल्लें आसा ओके प्रेज द लॉर्ड सो एनीथींग एल्स सो वी वील गो फॉर द ब्रेकफास्ट नाव आनी आमी प्रेयर आमी जावंक ना ओके निमाणें मागणें करुया सगळीं दोळे बंद करात लेट्स ऑल क्लोज आयज सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिनवासता तुका आमी वखाणटा हो आयचो दीस तुवें आमकां दिलाय म्हूण बापा आनी ह्या आयच्या दिसा एक नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी ह्या आयच्या दिसा तुवें आमकां हें शिकवण दिलां पवित्र आत्म्या विशीं कशें आमी आत्म्यान भरलेलीं आसतात आनी केदाळां आमी आत्म्यान चलचें आसा म्हूण आनी आत्म्यान कशें चलचें आत्म्यान भरून बगर रावचें न्हय पूण आत्म्यान चलूंकूय आमकां मस्तू गरजेचें जावन आसा आत्म्याची वाट आमी चलूंक आसा जाल्यार आमी आत्म्यान चलचें आमकां भोव गरजेचें ह्या आयचे शिकवणेन तुवें आमकां शिकयलां हाव टू वॉक इन द स्पिरीट आनी आत्म्यान चलप हे दोन भागांनी जावन आसा तो जावन आसा मोग आनी पश्चाताप जेका आमी रिपेंटन्स म्हणटा आनी तें जावन आसा मन बदलप ही शिकवण आयज तुवें आमकां शिकयली म्हूण तुका आमी आर्गां दिता बापा आनी हर एकल्याच्या काळजांत ही शिकवण तुवें रिगून घाल्या आनी तांकां तुज्या उतराची समजणी दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता बापा आनी हर एक आमी आतां डिसिजन काण घेवंक तुजें बळ तुजो आदार तूं आमकां दिता की आमी हर एक वेळार आत्म्यान चलता तशीं बापाची भुरगीं जावंक तुवें आमकां विचून काडल्या आनी तूं जावन आसा आमचें बळ पवित्र आत्म्या तूं आमकां शक्ती दिताय बळ दिताय आत्म्यान चलूंक हर एक वेळार आमी दर एक वेळार तुका तुज्या सांगातार रावून तुजें सगळें रिगून रावंक तुजी कृपा जेजून आमकां फावो केल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता आनी वर रेतीर समापुरी तुवें बरे भशेन आमकां 4-3 दिवसां हांव बरें शिकयलें आनी आयजूय जें उतर आमकां तुवें शिकयलां तुका आमी आर्गां दिता तुजें एक एक उतर आमचें जिवीत बदलूंक आमकां गरज आसा बापा आनी तूं तुज्या उतरांतल्यान आमचें सगळें उलयताय म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता आनी जावं तें आमचें जिवीत न्हय बगर आत्म्यान भरून रावल्लें पूण आत्म्यान भरुनूय आमी आत्म्यान चलूंक तूं आमकां तुजो सांगात दिता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी तुका आमी दिनवासता हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस